गोंयांतल्यो सगळ्यो शाळा 6 जुना सावन सुरवात जातल्यो। नव्या शैक्षणिक वर्साच्या फाटभुंयेर शाळांनी सगळी तयारी पुराय केल्या। तशेंच विद्यार्थ्यांच्या येवकारा खातीर शाळा सज्ज जाल्यात। 10वीचो निकाल बेगीन जाहीर जाल्ल्यान 11वीचे प्रवेश प्रक्रिया पुराय जाली। मजगतीं मॉन्सूनाच्या आगमनाकडे लेगीत शिक्षण खात्याची नदर आसा। अशीच गरमी चालू उरली जाल्यार हे विशीं पालकां कडेन चर्चा करून निर्णय घेतले, अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश चिंगडेन दिली। राज्यात सध्या विविध राजकीय घडामोडी वेगान जायत आसात। मनोज परब हांणी आरजी अध्यक्षपदाचो राजीनामो दिले उपरांत काँग्रेसींतूय नेतृत्व बदल केलो। प्रदेश काँग्रेसाच्या अध्यक्षपदार अमित पाटकर हाका काडून गिरीश चोडणकार हाची नियुक्ती केली। नोकर भरती तशेंच रित्या मंत्रीपदा विशीं सत्ताधारी आमदारां मदीं असंतोशाचें वातावरण आसतना मुख्यमंत्र्याच्या दिल्ली वारीचो आंकडो वाडूतच आसा। फाटल्या सप्तकात प्रदेश भाजप अध्यक्ष आनी मुख्यमंत्री दिल्लीक गेल्ले। उपरांत फाटल्या बुधवारा मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीक प्रधानमंत्र्या सयत हेर केंद्रीय फुडाऱ्यांची भेट घेतली। 4 दिसांनी आयज दिल्लीक तांणी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हांची भेट घेतली। गिरीश चोडणकार हांणी ह्यान पयलीं वेंचणुकांनी कोट्यांनी रुपया घेवन तिकेटांची विक्री केल्या, असो सणसणीत आरोप आदलो मंत्री मिकी पाशकोन केला। ईशान्येकडल्या राज्यां आनी तामिळनाडूत लेगीत तांणी होच प्रकार केला। तेन्नाचे गोंय प्रभारी डी गुंडूराव हांणी लेगीत आपले कडेन पयशांची मागणी केल्ली। अशें आसतना काँग्रेस पक्षान वेंचणुकेच्या तोंडार गिरीश चोडणकार हाची प्रदेशाध्यक्षपदार केल्ली नेमणूक अत्यंत चुकीची आसा। राज्यातल्या विरोधी पक्षां मदीं व्हड गटवाद आशिल्ल्यान आतां आमी गोंयांत तिसरो आघाडी तयार करपाचो निर्णय घेतला, अशें मिकीन सांगलें। देशभरातल्या नागरिकां खातीर खोशेची गजाल। 2026 वर्साचो पावस केरळात पावलो। हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण फुडल्या कांय दिसांनी हो पावस देशांतल्या कांय वाठारांनी पावपाची शक्यताय आसा। हाका लागून जायत्या राज्यांनी बरो पावस पडटलो आनी गरमे पासून नागरिकांक थाकाय मेळटली। फुडल्या 2-3 दिसां भितर गोंयांत पावस पावपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। काँग्रेसीचे नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान हरवळ्या रुद्रेश्वर देवाचो आशिर्वाद घेतल्या उपरांत गोंयांत उदरगतीच्या नांवा खाला भ्रष्टाचार आनी घोटाळे करप सुरू आसा, असो आरोप सरकाराचेर केला। 2027 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेक काँग्रेस 21 आमदार वेंचून हाडून सरकार स्थापन करतले, असो दावो चोडणकरान केला। हे वेळार आमदार कार्लोस फेरेरा, नगरसेवक प्रवीण ब्रेगन आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले।
ज्या कामगारांच्या सुखादुखात वांटेकार जालो त्याच कामगारांनी धनियाचो विश्वासघात करून ताचो खून केल्ल्याचो धक्को दिवपी घडणूक वास्कोच्या खारीवाड वाठारांत उक्ताडार आयली. सभावान सामके मनमेकळे, शांत आनी आपल्या वेवसाया कडेन प्रामाणीक आशिल्ले थळावे बोट धनी मंजुनाथ हरिकांत हांचो तांच्याच बोटीर काम करपी ओडिशांतल्या कामगारांनी खून केलो आनी ताची कूड दर्यांत उडयली. ह्या फिल्मी स्टायलीन घडिल्ले घडणुकेक लागून पुराय नुस्तेमार भावां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. उदकाचो सांठो नियंत्रीत आशिल्ल्यान आनी पावस लागीं पाविल्ल्यान आमठाणे डॅमांत आतां शापोरा न्हंयतल्यान उदक सोडप बंद केलां. सध्या ह्या डॅमांतल्या उदकाची पातळी 46.20 मीटर इतली आसा. गोवा डेअरी दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वांगड्यांनी गोवा डेअरीच्या व्यवस्थापक संचालकाक घेराव घालो. जो मेरेन दुधाच्या दरात वाड जायना तो मेरेन आंदोलन फाटी घेवचें ना अशी शिटकावणी दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेन दिली. कम्युनिदादीच्या वादग्रस्त जमनीत पुरिल्लो कॉन्क्रिटाचो खांबो रातोरात गायब जाल्ल्यान सवणच्या सावंत गांवकारां मदीं खोदळ पडला. आमी आमची कम्युनिदाद प्रॉपर्टी सोडचे नात अशी शिटकावणी गांवकारांनी दिल्या. धारबांदोडा म्हालांतल्या शिगांव वाठारांतल्या व्हांवपी दूधसागर न्हंयत जमिल्लो गाळ काडून उडोवपाचें काम उदका स्रोत खात्यान सुरू केलें. पावसाच्या दिसांनी न्हंयची वाहक क्षमता वाडोवप आनी हुंवाराची भिरांत उणी करपाच्या हेतान हें काम हातांत घेतलां. पूण एकठांय केल्लो गाळ न्हंयचे देगेर उडयिल्ल्यान हो गाळ परतून न्हंयत वचपाची शक्यताय आसा आनी पावसाच्या दिसांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जातली. देखून एकठांय केल्लो गाळ संबंदीत खात्यान योग्य रितीन विलेवाट लावचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू सेगीत दुसरे खेप IPL सर्त जिखली. फायनलीत तांणी गुजरात टायटन्साचेर 5 विकेटींनी जैत मेळयले. पयलीं बॅटिंग करतना गुजरात टायटन्सान 8 बाद 155 धांवड्यो काडल्यो. RCBन विराट कोहलीच्या आकर्षक अर्दशेकड्याच्या नेटार जैत सोडलें. RCBन 18 ओव्हरांत 8 बाद 181 धांवड्यो काडीत जैत सोडलें. फाटली सेगीस 44 वर्सां जालीं कुर्डी सांगेचे थळावे क्रिस्तांव भाव सेक्रेड हार्ट ऑफ जेजस चॅपलाचे फेस्त मनयतात. ह्या फेस्ताच्या साबार वाठारांतले लोक व्हडा उमेदीन आनी संख्येन आशिर्वाद घेवपाक येतात. अभिमानाची गजाल म्हणल्यार फक्त क्रिस्ती धर्माचेच लोक न्हय तर हेर जाती धर्माचे लोकूय वांटेकार जातात. पळयात कुर्डी सांगेचे फामाद सेक्रेड हार्ट ऑफ जेजस चॅपलाचे फेस्त. आयच्या आधुनिक काळात कितलेशेच तरणाटे उच्च शिक्षण घेऊन सरकारी वा खाजगी नोकरेच्या सोदात असतात. मात कांय तरणाटे आपल्या आवडीचेर विश्वास दवरून आत्मनिर्भरतायेचो मार्ग निवडटात. अशाच तरणाट्यां मदलो एक म्हणल्यार शिरगांवचो प्रज्वल प्रभुराज पाटील हाची ही काणी. शेतकी शिक्षण पुराय केल्या उपरांत नोकरेच्या फाटल्यान लागीनासतना दूध वेवसायाची वाट निवडली. आपल्या कश्टाच्या बळग्यार तांणी वेवसाय उबो केलो. चोरयेक गेल्ले दुचाकी विशीं म्हत्वाची अपडेट मुखार आयली. दुचाकी चोरयेक गेल्ल्याची म्हायती दिवपी दोनयानूच दुबाविताचो फाटलाग करून ताका धरलो. दुबाविता कडेन मेळिल्ली दुचाकी आपल्याक दुसऱ्या कडल्यान मेळ्ळ्या असो दावो केलो. आसलो तरी दुचाकीच्या धन्यान दुचाकी चोरयेक गेल्ल्याचें सांगलां. दुचाकीच्या धन्याक चोराक धरून पुलिसाच्या सुवादीन केलो. महाराष्ट्र FDAन राज्यभरातल्या जायत्या सुवातींनी तपासणी केली. या मोहिमेत बंदी घाल्ली गुटखा आणि 6 लाखां परस चड मोलाची तंबाखूची उत्पादनां जप्त केल्यात. कितलेशेच FIR नोंद झाले आणि आरोपी आड कायदेशीर कारवाय जाली. उत्पादक, वितरक, किरकोळ विक्रेत्या आड खर कारवाय चालू उरतली अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलां.
महाराष्ट्रात बंदी आशिल्ल्या तंबाखूच्या उत्पादनांची बेकायदेशीर विक्री बंद करपाचो एफडीएचो हेतू आशिल्लो. दिल्लीच्या ITO वाठारात आशिल्ल्या स्कूल ऑफ प्लॅनिंग इमारतीच्या दुसऱ्या माळ्यार आयतारा सकाळी उजो लागलो आणि ताका लागून उजो पालोवपी दळान बेगोबेग प्रतिसाद दिलो. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण सकाळी 9:37 वरांचेर सुमाराक ह्या घडणुके विशीं दिल्ली उजो पालोवपी दळाक फोन आयलो. शिक्षण मंत्रालयाच्या खाला कार्यालयात आशिल्ल्या इमारतीच्या दुसऱ्या माळ्या वयल्यान दाट धुंवर व्हांवतालो अशें सुरवातीच्या म्हायती प्रमाण दिसून आयलें. हॉटेलां आनी रेस्टॉरंटांनी वापरिल्ल्या LPGच्या दरात सोमारा दर 19 किलो सिलिंडराक 42 रुपया वाडले, पूण घरगुती रांदचेकुडींत वापरिल्ल्या रांदपाच्या गॅसात दरात बदल जावंक ना. वेपारी LPGचे मोल दिल्लीत 3071.50 रुपया आशिल्ले दर 19 किलो सिलिंडराक 3113.50 रुपया जाला अशें उद्देगीक सुत्रांनी सांगलें. घरगुती रांदचेकुडींत वापरिल्ल्या 14.2 किलो वजनाच्या घरगुती LPG सिलिंडराचे दर 913 रुपया जाले. सप्तकाच्या शेवटाक यात्रेकरू आनी पर्यटकांची व्हडली धांवपळ ऋषिकेशांत पळयली. वाडिल्ल्या भोंवडेकाराक लागून शाराचे येरादारी वेवस्थेचेर व्हड दबाव पडलो. ऋषिकेश हरिद्वार दिल्ली महामार्ग सयत जायत्या मुखेल रस्त्याचेर मंद येरादारीची म्हायती मेळ्ळी. गर्देक लागून प्रवाशी आनी पर्यटकांक कळाव जालो. अधिकारी परिस्थितीचेर नदर दवरतात आनी येरादारी प्रवाह वेवस्थापन करतात. म्यानमारांतल्या एका गांवांत व्हडलो स्फोटाक लागून व्हडलो अपघात जालो. ह्या घडणुकेक 55 जाणांक मरण आयले जाल्यार 70 परस चड जाण गंभीर जखमी जाल्यात. हो स्फोट इतलो खर आशिल्लो की शेकड्यांनी घरां नश्ट जालीं. बचाव पंगड जखमीक मजत करतात आनी बाधित वाठारांचो सोद घेतात. ह्या स्फोटाचें कारण कितें हाची चवकशी अधिकाऱ्यांनी सुरू केल्या. खर वारे आनी व्हड पावसाक लागून उत्तर प्रदेशांतल्या मुरादाबादांतल्या आंब्याच्या वांगाचें व्हड लुकसाण जालां. वादळाक लागून व्हडा प्रमाणांत कच्चे आंबे झाडां वयल्यान पडले. अचकीत हवामानात बदल जाल्ल्यान शेतकाराक आर्थीक लुकसाण सोंसचें पडटा.
या हंगामात बरी पिकावळ मेळटली अशी अपेक्षा आशिल्ल्या जायत्या शेतकऱ्यांनी सांगले. वायट हवामानाक लागून जायत्या वाठारांनी आंब्याच्या उत्पादनांचेर परिणाम जाला. अस्तंत बंगालातल्या बायलांक आता सगळ्या सरकारी बशींतल्यान फुकट प्रवास करपाक मेळटा. ही नवी येवजण 1 जून सावन राज्यभर लागू जाली. सरकारी बशींतल्यान वतना बायल प्रवाशाक कसलेंच भाडें दिवचें पडचें ना. ह्या निर्णयाक जायत्या बायलांनी प्रवाशांनी येवकार दिला. प्रवाशांनी खोशी उक्तायली आनी ह्या येवजणे वरवीं प्रवास खर्च उणो करपाक मजत जातली अशेंय सांगलें. उत्तराखंडात रस्त्यार जाल्ल्या अपघातात राजस्थानातल्या बायल यात्रेकरूक मरण आयलें. सप्तऋषी वाठारा लागसर डंपर ट्रकान बशीक धपको दिल्ल्यान हो अपघात जालो. टक्कर जाले उपरांत बस उलटली आनी हेर 38 प्रवासी जखमी जाले. जखमीक उपचारा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलांत व्हेले. अपघाताचें कारण पुलीस चवकशी करतात. कोलकात्यातल्या PWD कामगारांनी लायनल मेसीची 70 फूट उंचायेची फायबर ग्लास मूर्ती काढली. थळाव्या लोकांनी सुरक्षेचो हुस्को उक्तायलो. उपरांत ही कारवाय केल्या. खर वारे येतना ही मूर्ती हालपाक लागता अशें लोकांनी सांगलें. आता ही बांदावळ मोडून उडयल्या आनी अधिकाऱ्यांनी स्थलांतरीत केल्या. साऱ्याच्या दरात वाड जाल्ल्यान तामिळनाडूतल्या शेतकारांक लागवडीचो चड खर्च सोंसचो पडटा. दर वाडिल्ल्याचो सगळ्यात चड परिणाम ल्हान आनी किनारी शेतकारांचेर जाता. उत्पादन खर्च व्हडा प्रमाणात वाडला अशें शेतकार पंगड म्हणटात. केंद्र आनी राज्य सरकाराक कारवाय करची अशी तांणी मागणी केला. शेतवडी खातीर साऱ्याचे दर स्थिर करपा खातीर पावलां उबारपाची मागणी ते करीत आसात. नरेंद्र मोदी हांणी 1 जून 2026 दिसा PM स्वनिधी येवजणेचे 6 वर्सां पुराय केली. ह्या येवजणेंतल्यान आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतल्यान रस्त्यार विक्रेत्यांक कोलेटरल मुक्त रीण मेळटा. आर्थीक आव्हानांचो परिणाम जाल्ल्या ल्हान विक्रेत्यांक आदार दिवपा खातीर
2020 वर्सात सुरू केल्ली ह्या कार्यावळीक लागून जायत्या रस्त्यार विक्रेत्यांक तांचे वेवसाय परतून सुरू करपाक आनी वाडोवपाक मदत जाल्या. हे येवजणे खाला फायदे आनी वाडोवपाचो हेतू आसा अशें सरकारान सांगलें. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह.